How's your campaigning going on in Mapusa? We are right now still in ward number 1. Today is the third day actually. This we are almost finished with ward number 1. Ward number 1 spills into ward number 2. So आमका भरपूर वेळ गेलो आसा आणि बरो मोठो वॉर्ड आसा. पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स इन ईच एंड एवरी हाऊस. म्हाका दिसना हांगा प्रॉब्लेम मोठोसो कितें आहा. जे इश्यूज असले ते सगळे एड्रेस केलेले आसा. वॉट एवर द मेजर रिक्वायरमेंट वॉज दिस मेन रोड. दिस वॉज डन 1 year ago during the month of February. There was another issue of water logging. तो सुद्धा आम्ही जाता तितलो सॉल्व केला. तरी बारीक थंय उरता पण नंदलेस इट हॅज बीन एड्रेस्ड. बाकीचे वॉटर सप्लाय इश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज should all iron out in with the help of the underground cabling. तसेच water supply issues have been resolved to an extent. It has been overall it's जे last time जे असले issues we have been able to address maximum of the people's difficulties that they were facing here. So overall it is very good. I am very happy. The response is much better than what I had in 2019. आमकाय त्यांना आम्ही नवीन असले, ओळख नासले. या फावटी लोक त्यांना बाबूशाचो चलो म्हणून आमकां घेतालो. आता जशा म्हणून लोकांक खबर आसा. they have seen me. I have helped a lot of people in this area. So the way I see it, it is extremely positive, and we are expecting more votings in each and every booth in this area here. Politics start from Mapusa bus stand. Yeah. So Mapusa bus stand scam starts. Your opposition are always blaming about this Mapusa bus stand. Will this affect you or impact you during the election time? कितें असले म्हापसा बस स्टँड हो इशू जो आसा, that is first and foremost, that is not the final bus stand. So phase 1 of the bus stand आसा. जे हे तर्फेन हे प्रचार करतात. सी तेंचे काम ऑपोज करपाचें कामूच आसा. आनी जे लोक जे आतां उलयतात हेच सगळे जाण पावरान असले, जे रुलिंगान असले, हे आयज बोवाळ घालतात. सो म्हाका कळना की जेन्ना हे लोक असले हेंचे कडेन they had the opportunity to help. They have not helped. Whatever is done today is done to ensure that जे लोकांक थंय बसी उबे जाताले, थंय लोकांक चिखलान देवचे पडटले, that issue has been resolved. Now we move on to phase 2 and the final phase 3. So it is not the end of the story. म्हाका दिसना कोणा की हे प्रचार जे करतात they feel that finally it is progressing and that entire project is moving. So खंय तरी नेगेटिविटी दाखोवपा खातीर ते करतात, प्रचार करतात. Okay, the bus stand तो 4 दिसा भितर तो चालू जातलो. एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन असले ते आमकां मातसो त्रास जालो. थंय इंजिनियर्स जेईज जे कोण आसले तांकां सगळ्यांक कोविड जाल्ले म्हणून ते मातशे उरले. सो द फायनल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आय बिलीव काल काय 2 दीस पयलीं झालेले आसा. सो मे बी बाय ट्यूजडे वेनसडे वी विल सी द बस स्टँड इन ऑपरेशन. जे तर्फेन रायनान सोडून थंय प्रचार करता डेव्हलपमेंटा खातीर तो म्हणटा. ह्यो मनीस जो आसलो तो 25 वर्सां पॉलिटिक्सान आसा आनी रायन इज वन ऑफ द काउन्सिलर्स ड्युरींग आर टेन्युअर एज काउन्सिलर्स 2015 to 20 दॅट ओपोज सुधीर एज चेअरपर्सन. सो म्हाका आयज कळना कशें ते सिच्युएशन कितें आसा ते. तो आयज डेव्हलपमेंटा खातीर तो म्हणटा सुधीराक हाडया म्हणून. सो इट इज अ मॅटर ऑफ हितून म्हाका दिसता की कसले तरी पर्सनल एजेंडा आसतले म्हणून. Okay. One more last regards to Michael Lobo जे बार्देस फूल एंटायर 6 कॉन्स्टिट्युएन्सी विनेबिलिटी म्हणटा की काँग्रेस जिखतले. सो वॉट यू विल से ऑन दॅट? मायकल लोबो खंय रावला इलेक्शनाक? बार्देसान रावला काय कलंगूट रावला? पण तो कलंगूट प्रचार करता काय? म्हाका तो सगळे कडेन प्रचार करता आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी सोडून. तेणें थंय हांवें फाटीं म्हटलां थंय मातशें लक्ष घालचें. ते पंचानच वचोंक हा. ते बरें ना थंय सिच्युएशन. आमी काम करतले थंय त्रास करपा खातीर ताका ओपनली.